हालेलुया. अर्गांव जेसू, वगळाप जेसू. मोगे न्हू हांव एक सप्टेंबरांत एक घर एक बिडार करूंक सोदतालो आनी जायतीं फ्लॅटां जायतीं घरां हांवें पळयल्लीं बिदऱ्यांत. आनी सप्टेंबरांत म्हाका एक फ्लॅट पसंद जालें आनी तें फ्लॅट जायत म्हूण जाल्लें. पूण थोडेच दिसांनी आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपांत एक बरेंशें घर आनी 15 सेंट्स जागो पिक्चर एक व्हायरल जाता आहलें. पूण म्हाका तें पळोवन बारी खुशी जाली, काणगे जें बरें आसा म्हणून. पूण पळोवंक गेल्यार रेटी तशीच आसली, ती हाय रेट आसली. आनी पूण म्हज्या बजेटीर तें जाता की ना गी म्हणून म्हाका ती केशी दुबाव मारलो. पूण मागीर हांवें तें पळोवचें सोडलें. जाल्यार मनांत बगतालें परते परते पळया जायत गी म्हणून. आनी फ्लॅट हांवें कन्फर्म केल्लें जायत तें पळयलां तेंच घेवचें म्हणून. मागीर तशेंच थोडे दीस जाते आसतना फ्लॅटाच्याक हांव टोकन दिवंक म्हणून गेल्लो. पूण ती टोकन काडूंक इन्कार करतालीं. पळय आज नाका फाल्यां पळया, नाल्यार आनी 4 दिसांनी येता, ताच्या उपरांत येवन एग्रिमेंट करया. तशें तांणी टोकनूय काडून घेवना. मागीर फ्लॅटी तशेंच आसलें. हांवें तांकां कांय सांगूं ना म्हाका जाय गी नाका गे म्हणून. आनी घराचें तें पिक्चर बरें दिसता परते परते पळयता आहलो. एक दीस अशेंच संजेच्या वेळार एक म्हज्या फ्रेंडा कडेन उलयता आसतना तो म्हणलो, सुबोज जालें गी तुजें घराचें? ना म्हळें. ना आनी एक घर आसा तें. ना तें हांवें पळयलां, आमच्या वाड्यान ती आयलां तें पिक्चर आनी पुरा. आनी सुमार पटी पळोवन आनी जालां. म्हाका काणगे म्हण आसा पूण बजेट कांय बरी चड आसतली म्हणना. ना तांचोच सैरू हांगाच रावता, तुका जाय जाल्यार तूं वचून पळय तें, मागीर जाल्यार उलया कितें जाल्यार म्हणून. जाय तर ओके फाल्यां सकाळीं 10 वरां हांव येता म्हूण सांगून ताका हांवें गेलें. मागीर तशेंच ताका पळोवन दुसऱ्या दिसा सकाळीं 10 वरार गेलो तें घर पळोवंक. आनी घरा कडेन गेलो तर पळयतना हांव एक मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन म्हणल्यार एक सायबीन एक चड मांडटा. तशें त्या घरा भितर येताना ती सायबीण त्या घरा वयर येता, तिके व्हडली सायबीण आहली. म्हाका म्हजी पयली दिश्ट त्या सायबिणेचेर पडली. मागीर सगळें उलोवन जाताना रेट ताणें तिके आई सांगली. पूण हांव इल्लेशें बार्गेनीचेर रावलो. पळया जाता जाल्यार देवा खुशी जाल्यार म्हाका फावो करतलो म्हणून. आनी मागीर हांव चड हें करूं वचोना. एक 4-5 दीस उलोवन ताचे कडेन हांवें सांगलें पळय हांव तुका सांगता, पूण म्हज्या रेटीक जाता जाल्यार हांव डील डन करता म्हणून. मागीर तशेंच सोडलें. 4-5 दीस उपरांत म्हजो एकलो फ्रेंड आयलो, ताका पळोवन परते गेलो त्या घरा. आनी दाखयतना तो म्हणलो, सुबोध हें घर आनी पुरो बरें आसा, रेट चड जाल्यार म्हणना, तूं काणगे म्हण आसा जाल्यार काणगे बरें आसा जागो आनी म्हणून. आनी हांवें त्याच घराच्या धणयाक फोन करतना धणी म्हणलो, सुबोध काल सांजेर तेकल्या 50,000 एडवान्स दिवन जाला, देखून सॉरी हांव तुका कांय करूंक जावचें ना म्हणलो. पूण म्हाका त्या सायबिणेचेर इतलो भरवोसो आहलो की आनी म्हाका तें घर कशें जाल्यार काणगेचें म्हण जाल्लें. मागीर परतेक हांव ताका धणयाक 2 दिसा फाटीं परते कॉल करतालो, काल जालें गे तुजें, ताणें डन केलां गे कितें म्हणून. ना ताणें खाली 50,000 मात दिला आनी ती बँकाचें पुरा लोनाचें प्रोसेस करता आहात. चड कण तांकां जावचें आसा, पूण तुवें देवा कडेन माग म्हणलो. हांवें सदांच मागोवन सुरू केलें. एक जानेवारीच्या 2ऱ्या हप्त्यांत पादारा कडेन आयलो आनी पादार सांगलें, पादार अशें हांवें एक घर आनी पळयलां आनी म्हाका काणगेचें म्हणून बारी मोण आसा, पूण देवाची खुशी जाल्यार हांव तें काणगे घेवंक सोदता. पादार म्हणलो जायत आमी 2 जाण मागया. आनी आमी 2 जाणांनी मागणें केलें. पाद्र्या बाणी एक सेंटेन्स यूज केलें, रुजार माये तुज्या पिरगजींत तुका पावो जाल्यार सुबोधाक तें घर पावो कर. आनी त्या घरच्या धनयाकी मोतीक उजवाड दी म्हूण ताणें मागणें केलें. आनी म्हाकाय घर बरो भरवोसो आहलो तें घर खंडीत जावन त्या सायबिणेच्या नांवान म्हाकाच पावो जातालें म्हणून. पूण दीस तशेंच नोव्हेंबराच्या 26-27 अशें पळयल्लें हांवें. डिसेंबर जालो, जानेवारी जालो, कांय जावना. जानेवारी हांव ताका कॉन्टेक्ट करता आसा. जानेवारीच्या 12 तारखेर हांव गोंयांत गेल्लो. परते संजेचे 7 वरां अशें ताका कॉल करचें आहलें गदाळे. तदाळ म्हणलो, सुबोध कांय पॉसिबिलिटी ना, तांकांय तुजेंतल्यान इंट्रस्ट आसा, पूण काल करतात म्हूण म्हजें कांय सांगूंक जायना म्हणलो. मागीर एक सेंटेन्स म्हळें, विथ गॉड एवरीथींग इज पॉसिबल म्हणलो तो. आनी तदाळत हांव मडगांव ग्रेस इगर्जे मुखार आहलो ताका फोन करते. अशेंच वयर पळयता म्हाका थंय एक बोर्ड दिसलो, विथ गॉड इज एवरीथींग इज पॉसिबल. हांवें ताका ताचीच फोटो काडली आनी सांगलें, धाट्टो म्हाका हांगा सेंटेन्स तेंच मेळ्ळां, विथ गॉड एवरीथींग इज पॉसिबल, आनी तें खंडीत जावन म्हाकाच पावो जातालें म्हणून. पूण तेच घट भरवशान हांव आहलो मागोवन आनी जायते फाटी मागलें. पूण जानेवारीच्या 26 तारखेर ताणें म्हाका एक शॉक न्यूज दिलो, सुबोध ती पार्टी तांणी लोनाक अप्लाय केलां, तांच्या बँकाचें लोन आनी पुरा सँक्शन जालां खंय, फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर ती रजिस्टर करूंक सोदतात म्हणून. हांव जानेवारी 26 तारखेर, पूण म्हजो भावार्थ सांडून हांवें
घट्ट हें दवरलो जालें जावन दी कशें जावन तें म्हाकाच पाव आसतालें आमी चिंतलें आनी राती एक 9:30 अशें म्हजी मिसेस डिवायन युके फादर जोसेफ इंडाटूचे मॅसेज आयकत आसताली हाचे मागणें हांव मागीर जस्ट बेड्डार गेलो आनी बेड्डार आसतना फादर जोसेफान म्हळें कोणी एकलो घर काणूंक सोदता मॅथ्यू चॅप्टर वाचून जावचे पयलें ताचें घर ताका पाव जातालें म्हणून केदाळ हांव तें मागणें अशें ताचें आयकूंक हें जायनासलो पूण तीं उतरां म्हज्या कानार पडलीं दुसरे दिसा सकाळीं उठलो आनी केदाळ म्हणसर म्हाका वांजेल वाचूंक जाय म्हण जातालें पूण केदाळे म्हाका टायम मेळनासलो एक 10 मिनटां वाचया तशें म्हणून पूण दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठलो आनी मॅथ्यू वांजेल वाचूंक सुरू केलो मॅथ्यू वांजेल वाचून एक 23-24 चॅप्टर जाताना जानेवारीची 30 तारीख आनी म्हाका ताची मॅसेज आयली सुबोध तुका फाल्यां एक कॉल येतलें तें कॉल तूं एटेंड कर म्हणलो धन्याचें जानेवारीच्या 31 ताच्या भावान म्हाका कॉल केलें सुबोध तें घर तुका तो पावो जाला अर्गां जेजूक ओगळाप जेजू वंदन जेजू तितल्यार हांवें सोडूं ना पूण पावो जाला म्हण जालें पूण बजेट करीचें न्ही तितले पयशे जायचे पडटा पूण आतां कशें रेडी करचें म्हण तें हांव चिंतून पडलो मागीर म्हाका तेदाळात टेस्टमणी दिवंक जाय आसली पूण हांवें मागीर टायम काडून गेलो पण हें सगळें काम जावन दी ताचें मागीर टेस्टमणी दितालो म्हणून ताचें मागीर जानेवारी 31 ताची म्हाका मॅसेज आयली सगळें जालें मागीर जानेवारी 29 म्हजो एक जागो आसलो चिकमंगळूर म्हाका ताका एक कॉल आयलें अशें तुजो जागो दिता जाल्यार आमकां जाय म्हणून आनी जानेवारी 29 म्हाका तांणी पळोवंक आनी हांव पयलीं चिकमंगळूर सगळें गेलो उलोवन आनी जालें फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर ताणें एग्रीमेंट केलें आनी म्हजो तो जाग्याकी डील जाली आनी तांकां तो पसंद जालो आनी ते डील केली मागीर म्हाका पयशे उणें पडटाले पूण मागीर कितें करचें म्हूण म्हाका समजना मागीर असेंच उलोवन आसतना बँकाक हांव गेलो अप्रोच करूंक लोनाच्या बँक ऑफ बरोडा गेलो म्हजें अकावंट तें आसलें तें म्हणलें तुका कश्ट त्याचेर सुमार पुरा डिटेल तांच्या संतान नक्षांनी पुरो ना लोन मेळोंक कश्ट म्हणून मागीर हांवें तशेंच ते पयलें जे पार्टीक तांकां लोन आनी पुरो सँक्शन जाल्लें तो एक पॉयंट म्हज्या मतीन काडून गेलो आनी चिंतलें हांवें हांकां लोन सँक्शन जालो जाल्यार म्हाका कितें म्हणून पॉसिबिलिटी आसतली न्ही कशें म्हणून जायचें म्हणून पूण तांकां खंयच्या बँकांत आसा की खंयच्या बँकान लोन सँक्शन जाल्लें म्हणून अप्रोच करतना तांचें कॅनरा बँक आसलें आनी तांकां लोन आनी पुरो सँक्शन जाल्लो मागीर हांव डायरेक्ट कॅनरा बँकाच्या मॅनेजराक गेलो आनी ताका सांगलें सर अशें तुमच्या एकान तूं एक असल्या मनशाक लोन सँक्शन जाल्लें खंय त्या घरा वयर कशें कितें पॉसिबिलिटी आसा म्हणून तो म्हणलो ओके हांव ट्राय करता तुजें अकावंट आसा की आमच्या बँकांत म्हण ना म्हळें सर तुका अकावंट जाल्यार तूं अकावंट ओपन कर आनी म्हाका कितें पॉसिबिलिटी जाता तें कर म्हणून आनी देवाच्या दयेन ताणें म्हजो ताजो इमिडिएटली अकावंट आनी ओपन केलो आनी त्या घराचें ताणें फायल पळयतना त्या बँक न्ही तांचें बँक आसलें कॅनरा बँक विद्यागिरी थंयच्या मॅनेजराक कॉल केलो ती फायल थंय आसली ती विद्यागिरीची मॅनेजर म्हणाली आमचे कडेन आसा ती फायल पूण आमी डायरेक्ट पार्टीक दिवेत ना जाल्यार सेलरा दिवेत म्हणून हांव सेलरा व्हरून थंय गेलो ताच्या ती म्हणाली ना तुका दिवंक जायना ती आमकां बायरान दिल्ली ती फायल ताच्या हातान मात दिताल्या म्हणून तांणी फायल थंय रिजेक्ट केली दिवंक सोदना ताचे उपरांत परते म्हाका आतां समस्या जालो आतां काणगेली डील कंप्लीट करचें म्हणून मागीर पळयतना एडवोकेट अप्रोच केलो पूण त्या एडवोकेटान ताचें सगळें लिगल केल्लें आसलें ती फायल आनी ताणें ती सगळी लिगल केली फायल ताच्या सिस्टमांत जाल्ली कंप्युटरान जाल्ली ताणें ती सगळी फायल काडली आनी म्हजे डिटेल काडून म्हाका तो फेब्रुवारीच्या 12 तारखेर ना मार्चाच्या 12 तारखेर म्हाका ताणें लोन सँक्शन केलो तेच म्हजे कडेन कांय डिटेल आनी कांय काण घेवन त्या पार्टीचे पूण ओल्ड पार्टीचे कितें पुरो डिटेल तांणी पुरो दिल्ले त्या घराचे आनी पुरो संतान नक्षान पुरो तांचे कडेन आसलें थंय म्हाका तो बँकाचो लोनय सँक्शन जालो ताचे मागीर लोन सँक्शन जालो उरलें पूर अप्रोच केलें मागीरय म्हाका थोडी मदें मदें अडचण आयली आनी सगळें हातूं म्हजें काम सगळें बऱ्या भाशेन जालें आनी आयच्या दिसा सकाळीं आज हांव तें घर रजिस्टर करून आनी ती ताच्या घराची चावी काडून आज सांजे डायरेक्ट देवाक अर्गां दिवंक हांगासर इगर्जेक आयलां देखून हे म्हाका उपकार केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितें आसां तशेंच म्हाका तें फावो केल्ल्या सायबीण मायेक मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन त्या मायेकी हांव म्हणटा आनी तिका अर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागुल्ल्या आमच्या विगर बापाक तशेंच ब्रदर एलियस आनी विणवणेच्या पंगडा पासत आनी वाड्या घरांनी जायते जाणांनी म्हजे पासून मागलां तें घर तुकाच पावो जावन दी तें तुकाच मेळटा आमी मागता म्हण सांगून वाड्या घरांनी थोड्या पिरगत घरांक वताले हांव तें घर काण घेवंक अशें येता आनी म्हाका पावो जावन दिवन जायते पिरगत घरांनी म्हाका म्हजे पासत मागलें आसा देखून सगळ्यांक हांव अर्गां दितां तशेंच म्हाका हें घर पावो करूंक कुंभ केल्ल्या धन्या देवाकी अर्गां दितां आनी तुमच्या सगळ्या तर्फेन विगर बापाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जिजस प्रेज जिजस अर्गां जेजू